नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. फाटले कांय म्हयने जाले मयां तळयेच्या सुंदरीकरणाचें काम पुराय जाल्लें आसूनय ताचें उक्तावण केल्लें ना. लोकांक काळकात दवरून उद्घाटन करपाचो यत्न शेनवारा थळाव्यांनी गाड्याच्या मुद्द्या वयल्यान हाणून पाडलो. मात लोकांच्यो मागण्यो पुराय जाल्या बगर उक्तावण करपाक दिवचें ना अशी थळाव्यांची भुमिका आसा. मये तळयेवेल्या गाळेकारांचे हित पळोवन प्रश्न सोडयतले म्हण ह्या वेळार जीटीडीसीचे अध्यक्ष निलेश काब्रालान उतर दिलां. आरडीएक्स गोवा खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकर. म्हजी जबाबदारी हांव रोखडें चालू करता. दिवाळी जातरी सर्वे करता आनी ताका चीफ इंजिनियर आसा ताका चालू करपाक लायता. तरी ताका रेंट जे आसा पीडब्ल्यूडी एसिडेंट करता तो रेंट जातलो, तेज्या वयर रावचो ना. जें कितें आसा आतां फाल्यां चालू करपाचो एग्रीमेंट परवा ते आमच्या हातीन आसा. आमी चालू करून हांगा लोक येवपाचे आसा. आतां हे म्हज्या अंदाजान विल टेक 1.5 months टू बिल्ड. 1.5 म्हयन्या भितर 1 म्हयन्या भितर जातलें. आतां म्हजें एक तुमकां कितें आमी चालू करता काम, कळ्ळें तुका. लोक येवपाक जाय. तो कसो म्हणटा फाल्यां लोकूच येना, लोक कशे येतले, मार्केटींग करपाक जाय, लोक येवपाक जाय, तेन्ना खंय तरी हें वाडटलें. सो आमी हें चालू करता आनी मागीर तुमी सांगता की जेन्ना रेडी जाता पळय 1 म्हयन्या नंतर आमी एग्रीमेंट करया. पळय 1,000 रुपयाचो जे भाडें लागतलें, जे पीडब्ल्यूडी आसा पळय ते भशेन एरिया कितली आहा आमी प्रॉमीस केला 2x2 2x2 स्क्वेअर मिटर म्हणजे भाडें कमी जातलें. ताका हांव फुडल्यान फुटपाथ घालता कित्याक तुमी भायर येवपाक जायना. ताका बंदी आसपाक जाल्यार खंय 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 फुडें पावता. सो ताका फाटल्यान वचपाक मेळचें ना, फुडल्यान वचपाक मेळना. ताका फुटपाथ घालता ते वयर अशें लेवल मेंटेन करता. लोकांक अशें चलोवन अशें समस्या फोन ना, सो ते भायल्यान येवपाक मेळना. सो भागा आमी काडला खूब दुसरें कितें काडला. सो अशें लॉक जातरी भायर येना जाल्यार ते क्रिएटीव हाडटा, मागीर आनी कितें हाडटा, मागीर आनी कितें खंयच्या खंय पावता. एक्झॅक्टली आयज आमचे आमदार मंत्री प्रवीण सर तशेंच आमचे निलेश काब्राल हांणी आमकां आयज आश्वासन दिल्लें आसा की आमकां शॉपां आनी जे वेवसाय आहा ते दिवपाचे तेन्ना तांकां हांव थँक्यू. पयलीं तो मामरे तेंचो मिस्टर मामरे आसा, प्रेमानंद मामरे, तो आमचे कडेन येयलो आनी सिटींग घेतली तेणी आनी ताका आमी वेवस्थीत सांगलेलें जो पर्यंत आमचो जो स्टॉलाचो विशय जो सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी इनॉग्रेशन करपाक दिवचो ना. आनी मेन टायम जर हांगा आमकां कोणा कडसून तरी कळ्ळें की तेंच्यांनी हांगा सगळी पाटी दवरला, नेम प्लेट तशेंच फीत सुद्दां बांदून दवरला. म्हणटकूच आमी सगळ्यांक आपयले आनी ह्या माध्यमांतसून ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी आसलो ताका विचारलें. तो म्हणटालो काब्राल सर येवपाचो आनी तो फीत कापपाचो आहा. म्हणजे एके सायडीनसून तेंचे अधिकारी येता आमचे कडेन हेंचे BJPचे आनी आमचे कडेन उलयता आनी प्लस हो इन्सिडंट म्हणटकूच आमी कन्फ्यूज जाले. त्या खातीर सगळे हांगा गॅदर जाल्ले आसा. ऑनरेबल मिनिस्टरू, पावर मिनिस्टर आनी जीटीडीसीचो चेअरमॅन तशेंच आमचे आमदार आसा, सरपंच येयले, सगळे जाण येवन तेणीच सांगलेलें आसा आपल्या तोंडान की आपूण ही स्टॉलां जी आसा ती स्टॉलां दिल्या शिवाय हांगा इनॉग्रेशन करचो ना म्हणून. आमी आजुनूय ठाम आसा जो पर्यंत आमचो जो कॉन्सेप्ट आहा दुकानाचो तो जाल्या शिवाय कोणाकूच आमी इनॉग्रेशन करपाक दिवचो ना. तो एक उद्घाटन आसलें म्हणून आमकां एक इन्फॉर्मेशन केलें. आमी सकाळी मिटींग घेतलेली पण ती अचानक चेंज जाली प्लॅनिंग आनी आमी हांगा पावले. तेंचो ग्रामस्थान सगळ्यांच्या जाग्यार पावलो. आयज आमचो काब्राल मिनिस्टर हांगा येयलो. तेणी आपलें आश्वासन दिलां हें आमकां त्या बद्दल तेजी प्रॉमीस आमी करतली म्हणून खबर. पण जे पर्यंत शॉपां जायना आनी जे पर्यंत आमच्या मये वाशीनचो जो सॉल्व जायना आमच्या आमदाराकूच सांगता ती की जाता तितलो बेगीन हो करपाचो प्रत्यक्ष. कारण लोकांची दिशा भूल करूंक नासतना तेणी आपलो प्रत्येक मया विकास करपाचें लक्ष ध्यान सगळ्यांचें लक्ष आसूंक जाय. तेन्नाच तरी ह्यो गोश्टी घडटल्यो. कारण लक्ष ना जाल्यार कसल्योच गोश्टी घडना. तेन्ना ते प्रत्येक आयज मयम लेखाचे हेजेरसून 10 लाख एक चडच्या लोकांक एक प्राधान्य गावतले. जॉबाचे आसतले इवन शॉपांचे आसतले. तेन्ना ते आमी मंत्री कडेन मागता ती की तेणी बेग्यानचे बेगीन हो प्रकल्प हा पळय तो घडोवन दिवचो. हांव जीटीसी चेअरमॅन जाल्लें खूब वर्सां जालीं आनी हो विशय लास्ट आमदार आनंद शेट बी आशिल्लो तो डिस्कस केल्लो. पूण ज्यो गोश्टी आसा पयलीं म्हाका दिसता इतलो सरपंच जो आसा तोय म्हज्या वांगडा येयलो तेन्ना गोश्टी आशिल्ल्यो की 16 जाणांचे आशिल्ले ते आतां 32 जाले, म्हणजे डबल जाले. आता फुडें पाड्या आनी ट्रिबल जाणांना पुरो. पण ताकडे आतां लिस्ट हांवें ऑफिशियली दोगां कडेन मागला. तेंचे खातीर आमी करता वेवस्था. पयलीं म्हणटा ते एनक्रोचमेंट जीटीडीसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिजम जीटीडीसी जागो आसा हांगा ऑलमोस्ट 1,80,000 75,000 जागो आसा. तो एक्चुअली हांवें ताका डिमार्केट करपाक लायला. दिवाळी जातरी म्हाका दिसता 8-9 तारखेर डिमार्केशन तो पयलो जातलो.
तितून आमचो जो बाजूचो ओनर आसा कित्याक ओरिजिनल जेन्ना एक्वायर केल्लो जागो तेंचोच एक्वायर केल्लो तो तेज्या म्हणटा तेजी फॅमिलीचो एक्वायर केल्लो सो टायटल तांचे क्लियर आसा तो इक्वेशन ताका पयशे बी पावलेले आसा सो तांकां आतां रिक्वेस्ट करून एडिशनल 1000-1500 स्क्वेअर मिटर घेवन तांकां एक सर्कल टायप एक शॉपिंग एक आमी बागान अंजुना कलांगुटा अशें खूब कडेन आमी अशें केल्ले आसा इवन आमचे दुसरे एरियांनी आमी डेव्हलप केल्ले आसा आतां मंगेशी आमी करता म्हणजे स्थानिक लोकांक खंय तरी वेवसाय जावचो हो हे नजरे धरून तांकां 2 स्क्वेअर मिटराची शॉपां विथ PWD अप्रुव्ड रेट हे भाडे आमी थारायतले आनी आमी GTC तेजे कडेन एग्रीमेंट करतले बरे भशेन हो ट्युरिस्टीक स्पॉट जावचो असो विशय आमी फुडें व्हरतले कित्याक आतां कितें जाला पयलीं बसी येताल्यो धाकट्यो आतां व्हडल्यो बसी येता तांकां पार्किंग लॉट केल्लो आसा ऑलमोस्ट 550 गाडयो पार्किंग आसा 40-50-30-40 बसी पार्क करूं शकता म्हणजे सगळ्यो वेवसाय बरो डेव्हलप जावचो असो विशय आमी फुडें व्हरतले इनोव्हेशन जें आसा न्ही पळय आतां कितें इनोव्हेशन आतां केन्ना रेडी जालां म्हाका वर्स जालें हेजे आमचे ट्युरिजम ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टर सेंटराचो येवपाचो आशिल्लो हे करपाक कित्याक म्हाका तेजे कडेन आनीक फंड जाय आशिल्ले आनी डेव्हलप करपाक अनफॉर्च्युनेटली वाजपेयी बाब जो एक्स प्रायम मिनिस्टर तो कॅन्सल जालो प्रोग्राम आतां फुडें जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर प्रोग्राम दवरता तेन्ना आमी इनोव्हेशन करतले ट्युरिजम मिनिस्टर हाडून गोंयचे मायालेक आमकां दाखोवपाक जाय ज्यो गोश्टी आसा ताका हांगाच न्ही आनी एक 2 आमी आशवे आनी खंय तरी पार्किंग केल्ले आसा आनी थंय एक ब्युटीफूल कांदोली अशें केल्लें आसा हें सगळें इनोव्हेशन आमी ट्युरिजम मिनिस्टर जेन्ना येतलो केंद्रीयचो आमचो न्ही आमचो बाबू केन्नाच जाता बाबू साहेब केंद्र मंत्री आल्फोन्सो बाब येवपाचो आसा तेन्ना आमी हें इनोव्हेशन दवरतले तेजे पयलीं हें जावन मे बी हें कंप्लीट जावन पाड तशें उरतलें पूण इनोव्हेशन तेज्या हातीन करपाचो विशय आमी मांडला हांव मुद्दाम आमच्या GTDC चेअरमन आनी आतांचो पावर मिनिस्टराक मुद्दाम थँक्यू म्हणूंक सोदता की ताणें हे ओवरऑल डेव्हलपमेंट स्वता लक्ष घालून केल्लें आसा काल तांचे मुद्दाम आमी ऑफिसान गेल्ले ह्याच गोश्टीचेर डिस्कशन करपाक की 32 लोकांचे कशें हे करपाचें ताणें हांव मानता तांचे की ताणें सगळे ऑल ओवर गोवा ट्युरिजमाचे सगळे स्पॉट्स ताणें डेव्हलप केल्ले आसा ताणें आपली विजन दाखयल्लें आसा आनी आमी ताका मना पासून थँक्यू म्हणटात आनी आमचे सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव मुद्दाम ताका थँक्यू म्हणूंक सोदता ही एक आयडिया बरी आसा आमी हाका सपोर्ट इतल्या खातीर दिवपा जाय की बाबा हे एरियाच फक्त न्ही सबंद मया भितर ह्या डेव्हलपमेंटाचो फायदो जाता तुमच्या भटवाडीक तर मॅक्झिमम जातलो हांगा खंयचोय धंदो करूं शकतले फाल्यां हांगा जे ट्युरिस्ट येतले तांकां थंय वचूं शकतले ते आज हांगा एक बरें फुडें हॉटेल येतले हे सगळे जर एरिया डेव्हलप जात जाल्यार ह्या एरियाच्या लोकांकच फायदो आसा